आम्ही समरमता सर्गी जीवनात तुझ्या आम्ही बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो येवकोट तुमचे सोबे आसो तुमची सवे आसो. मोगाच्या णव देवाक अर्गां पटोवंक उपकारी मोनान त्या युकरिस्ताच्या मेजाबावारी संगाता जमल्या. आयची देवस्तुती प्रितुमेची जर्ती जाताना देरान सुवातेक साक्ष दिवंक आपणे दिता. सोंसाच्या कश्टान ख्रिस्ताक आमच्या जिणेत वारी परगट करूं सुवार्थेक साक्ष दिवंक संदर्भ म्हूण लेखया. ह्या सहज संतीक देरान फूट करूंक सोम्याचो आदार ह्या युकरिस्ताच्या वेळार मागया. आयच्या मिसाची तेसावा हे परी आसात अर्गा मिसा सांत आंतोनीक रोनाल्ड कार्डोज सांत आंतोन वाडो, ग्रेगरी आयरीन कार्डोज बाळमोरी वाडो, अश्लिन फेर्नांडीस कार्मेल वाडो, AL वास आनी कुटुंब सांत आंतोन वाडो. देवादीन जाल्ल्या खातीर मिसां अशीं आसात. लिली लुवीस मास्करिनस म्हयन्याच्या उडासा खातीर जॉर्ज कुटीन आनी कुटुंब बाळमोरी वाडो. बार्बोज हिच्या खातीर मार्क बार्बोज आनी कुटुंब लुट्स वाडो. ॲग्नेस मॅक्वा हिच्या खातीर सुनील सालीन नाझरेत, फ्रेडरिक लसरादो हाच्या पासत ग्लॅडविन लसरादो लुट्स वाडो. श्वेता डिसोज हिच्या पासत सिल्विया मास्करिनस कोसेसो साबिणीचो वाडो. आनी तेच प्रमाणे सायमन पीटर आनी जेसिंता लोबो फातिमा वाडो घरच्या आल्मांक, जेनिफर लोबो फातिमा वाडो घरच्या आल्मांक, AL वास आनी कुटुंब सांत आंतोन वाडो घरच्या आल्मांक हे मिसाचे बलिदान भेटयतात. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावते बरी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. हांव पातकी सर्पदरा देवा आणि तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट सोड पद्धत देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूंक
प्रार्थूया. सर्वस्वरांच्या देवा, तू सगळ्या देणाऱ्याचो रचणार आणि धनी, तुझे असल्या धनियाची सेवा कच्ची मिळाल आमचे पूर्ण आणि शाश्वत सोड. देखून तुझे भक्तीन आमकां सदांच संतोष मेळोवन दी. आमच्या समया तुझे पुत्र जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो बरो दे. तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आजच्या दिसाचे जन्मदिवस आचारण्याची हे बरी आसात. रोजली पिंडो रुजयवाडो, सोफिया क्रास्ता नित्यादारवाडो, एप्रिल इमान निकुन पावलो जेजवाडो हांकां जन्मदिवसाचे शुभाशय पाठवलो. देवाचे आशीर्वाद या दिसाच्या बलिदान आमी मागता. मला केकावदेच्या पुस्तकांतले वचन. पडे जडट्या आख्या परी तो दीस येता, सगळी गिरवेश्ट आनी नश्टी मनशां सोरव्यासारकी जातली. आनी येवचो आसा तो दीस तांचे मूळ आनी काळ दवरिनासता तांकां उज्यान लागतलो म्हणटा गरबळांचो सर्वेस्पोर. पूण तुमकां म्हज्या नांवाची गिरां धरतल्यांक नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली. देवाचे उतार हे.
घरात बरयले दुसऱ्या बदनातले वाचन बाबा बहिणीनो तुम्ही आमची भेट घेऊन चला जाय म्हणून तुम्ही जाणात तुमचे सवय असताना आम्ही काम करीत असताना भवनातल्या आणि कोणाचे आम्ही फुकटात केल्यावर जेवले ना तुमच्या मध्ये कोणाकच आम्ही एक ओझे जाईना म्हणून कस आणि परसन देखी नसताना 20 रात काम पिऊन आम्ही काम केला तुमचे करना आमचं घर चलोवंक आमकां हक नासलेले म्हूण न्हय बगर तुम्ही आमचो पटला करिस्तानी एक देख तुमकां दिवचे खातीर आमी तशें केलें तुमचे मध्ये असताना आमी तुमकां अशें फरमायलें आसा कोण एकलो काम करूंक आयकना जाल्यार ताका उपाशी करूंक सोडा हांवें अशें समून कारण आसा तुमचे मध्ये थोडे जण काम करिनासतना भोंवून खावन जियेतात आनी हेरांचे गजाल्यांत घुसतात शिवाय हेर कितेंय करिनात म्हणून आमी आयकलां देखून माणकुली काम करून तांणी आपले पोट जरी जाय म्हणून तसल्याक आमी सगळ्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी फर्मावून बूक सांगता देवाचे उतर हे उद्गार Servespo tutte asो Luca परमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्त त्या दिसांनी थोडे जण देवाळा विशयांत उलोवन ते सोबीत फातरांनी आनी दान जावन आयिल्ल्या वस्तूंनी सुरकार आयला म्हणटले तो जेजून तांकां सांगलें तुम्ही देखतात त्या मानपाचो फातर सयत उर आसो ना तसले दीस येतले सक्कडी कोस लावन घालतले तो तांणी ताच्या लागीं विचारलें मेस्त्री ह्यो संदी केन्ना करतल्यो त्यो गोडसो वेळ लागीं पावला म्हणून गुर्त कसलो तो जेजू तांकां सांगूंक लागलो कोणीय तुमकां फसयनाशें सत्राय करा सबार जण म्हजे नांव येतले आनी हांव सुद्दां आनी नम्यालो वेळ लागीं पावला अशें म्हणटले पूण तुमी तांच्या फाटल्यान वचनाकात झुजां आनी काटकाऱ्या विशयांत खबर आयकून आकांतून पडनाकात ह्यो संगती गरजयच पूण अंतदक्षाण येवचो ना उपरांत तो म्हणलो राष्ट्र राष्ट्राचेर आनी राज्य राज्याचेर झुजाक देंवतले थंय हांगा भिरांकूळ भूंय कापून जातल्यो दुकोळ आनी मारीची पिडा पडटली आनी आकाशार भिरांकूळ दृश्य आनी विचित्र खुणा दिश्टी पडटल्यो पूण ह्यो सर संगती घडचे पयलें तुमकां धरतले आनी दख दितले तुमची जप्ती करचे खातीर तुमकां सिनागोगाच्या अधिकाऱ्यांक हुजीर हाडटले आनी बंदीखान्यांनी घालतले तुमी म्हजे फाट लावतात देखून तुमकां राया आनी अधिपती मुखार व्हरून व्हरतले सुवातेक साक्ष दिवंक तुमकां हो एक संदर्भ जातलो तो वळू कितें साथ दिवची त्या विशयांत आतांच आलोचन करचें ना म्हणून तुमचे मतींत निर्धार करा हांव तुमकां असली वाच्या संगत आनी जाणवाय दितलो की जर तुमचे विरोध तुमकां आडावंक वा तुमचेर उपराटे सांगोवंक शकचे ना तुमचीच आवय बापय भाऊ भयणी आनी सैरी धैरी तुमकां पराधीन करतली आनी तुमच्या मदल्या तोंडाक जिवेशी मारयतली तुमी म्हज्या फाट लावतात देखून हर एकलो तुमकां द्वेशितलो तरी पूण तुमच्या माथ्याचो एकच एक केस लेगून नाश जावचो ना तुमचे दीर्घ सोंसणिकाये वरवीं तुमचे जीव तुमी
राखलेल्या देवाचे उतर घे आता क्रिस्तावाक जायते गरजो आसा आनी तशेंच हेर धर्माच्या मनशांकी तांकां तांचींत मंदिरां आसा सभार आसा पूण जो देवाक सगळ्या संवसारांत एकच देव आहा कित्याक कारण देव येतलो आनी ताणें वस्ती करचें एका जाग्यार आनी तेंय जेरुसलेम शांतीचें शहर थंयसर ताका देवाळ बांदलें आनी तांची पातयेणी आसली देव ह्या देवाळांत हजार आसा वर्सां एक फावटी खंय आसल्यार ते येवन देवाळांत शांती बली भेटयतले आतां तशेंच हेर वेळार येतले पूण वर्सां एक फावटी गर्दी जावन येतले आनी त्या वेळार ताणें भेटयली बली दिल्ली ह्या जाग तो देवाक अर्पितालो आनी मनशाच्या पातकाच्या बक्षाण्या खातीर ते रगत मनशाचेर शेणयतालो सांगात आस भोव पवित्र स्थानाचेर तो भेटयतालो आनी तांकां त्या देवाळा विशयांत मस्त अभिमान आसलो आनी प्रत्येक जावन जे कितें आयच्या सुवातेंत आमी आयकले त्या देवाळा विशयांत तांकां मस्त अभिमान कित्याक म्हळ्यार एक फावटी बाबिलोनाच्या रायान येवन देवाळ तांचे कस लावन घाल्लें आनी तांची सुटका जावन फाटीं आयल्या उपरांत आनी एक बांदिल्लें देवाळ पूण ते बरें सुटकार आयले आनी सोबीत कर बांदिल्लें हेरोद राय ज्या रायान तांकां भुरग्यांक जिवेश मारिल्लें त्या रायान ते देवाळ बरें सोबीत कर बांदयलें सो म्हाका लागीं लागीं 40 आनी 100 वर्सां ते देवाळ बांदूंक लागिल्लें आनी सांगात आस मस्त वावटी काडली आनी जायते बरे बरे वातावरण ते देवाळ मजबूत कर बांदिल्लें सभार जाणांनी तांकां दानी दिल्लें आनी आसतना देवाळा लागसार रावता आसतना शिसांनी जेजू लागीं म्हळें कितें सोबीत आमचें देवाळ मजबूत आसा आतांच्या उपरांत धार जावन आयल्या पात्रांनी आनी तशेंच इतलीं वर्सां लागल्यां देवाळ बांदूंक मस्त अभिमानान तांणी त्या देवाळा विशयांत जेजू लागीं सांगलें आनी त्या वेळार कोणी जुदेव आयकूंक तयार नासली तसली एक संगत जेजून सांगली ती कली म्हणाले हे देवाळ परतून घालतले ह्या देवाळाच्या फातराचेर फातर सयती उर आसना म्हणून कोणाय जुदेवाक हे आयकूंक खंडिती नाका आसलें नापासत तेचें पूण जेजून तें सांगलें कित्याक म्हण सांगले ते देवाळ देवाची हजराती लोकांक दाखोवच्या बदलाक थंयसर ते देवाळ एक व्यापाराचें केंद्र जाल्लें पळोवंक मेळटा देवाळांत कितें वायट कुर्म जो आसलें तें थंयसर घडटलें अन्याय अनित जातलें आनी तेका लागून जेजून चार लोक विणून त्या देवाळांत व्यापार वहिवाट करतल्यांक भायर धांवलेले म्हज्या बापाचें घर व्यापाराची साथ तुमी गेल्या अशें म्हणून शिसाक कुतूहल आनी तशेंच तांकां एक्सायटमेंट म्हळ्यार तांणी विचारलें आतां हें केन्ना घडटा आनी तें घडटा म्हण आमकां कशें कळचें कुर्तू कसो लगी म्हणून आनी तो म्हणू जेजून ताका सांगलें मस्तू जर म्हणटले तुमकां भोंवतणी आसचें कुर्तू पळोवन हें देवाळ आनी तशें संवसाराचो अंतकाळ लागीं आयला म्हणून आनी त्या वेळार तुमी जागृत रावूंक जाय तांकां फसून पडचें न्ही कोणी तुमकां फसयनाशें आनी तुमी सतरे करा सभार जाण म्हजें नांव येतले आनी हांव सुद्दां नव्यालो वेळ लागीं पावला अशें म्हणटाले आतां देखून जेजू ताका एक किवी मारू ताका एक सत्राय सांगता कोणी अशें म्हणटा आसतना जागृत रावा आमी पळयता आमच्या भोंवतणी माध्यमांनी लोकांक तवळ तवळ एक्सायट करचें तांकां भावनांक वळख करचें आमकां पळोवंक मेळटा सामको पत्रांनी या टीव्हीचेर कसली एक संगत घडली जाल्यार लोकांक एकदम इमोशनल तांकां भावनात्मक करचें थोड्या वर्सां आदीं लागीं लागीं 22 वर्सां आदीं क्रिस्त जयंती 2000 त्या वेळार आमच्याच ह्या कोस्टल एरियांत आसलें एक आपतळें पत्र आतांय आसा आनी वस्तू जोडून गेलो थोडे संगती काडना संवसार अखेर जाता म्हणून
कितले पुरीचे गेल्यारी ताजे प्रत्यो विकून येतले ताका कोता आसलें कारण म्हण सांगल्यार संवसाराचेर जाल्यार पूण ताणें सकाळी संवसाराचेर गेलो आनी अशें वस्तू उसळ गेले आजकाल आमकां अशेंच पळोवंक मेळटा कारण म्हण सांगल्यार कोरोना आयले आनी सकाळी काल म्हळें म्हण सांगल्यार अडे संवसाराचेर जावन आयलो पुरो जग गेले अशें म्हणून आजकाल आमकां झुजां आमचे पळोवंक मेळटात रशिया आनी युक्रेना मध्ये अशेंच पडटाले पोवटी सांगचे पळोवचे आमकां मेळटा म्हजो एकलो मित्र आसा मंगळुरांत तो प्रायस पूण ताज्या तरणाट्या प्रायार वस्तू ड्रामा ताणें निर्देशन केला बरे बरे ड्रामा सोबी आनी आज काल फाटल्या दिसांनी थोड्या म्हयन्यांनी वर्सांनी आयल्या वर्षे तो एका संतीक बरी जाला व्हॉट्सअपाचेर एंड टायम मिनिस्ट्रीज तातूंत कितें घालतात पळय तो घालतो आनी एका दिसा म्हणल्यार बरी एक्सायटमेंट जाता तातूंत घालतात कारण म्हणल्यार हे जांपरो रशियाचे झुजू जांपरो खंयचे कडेन एक छाटा मारता आयले आनी खंयचे कडेन कांदे आयले ते घालतात आले हे सगळे संवसाराचेर जावची गुणाही म्हणून आनी तो म्हाकाय घालता आनी म्हणटा आमच्या कातोलीक पोलिसांनी कारा खातीर शिकयनात ती म्हणून आनी ताज्या उपरांत ताका संवाद करता ताज्या लागीं साथ दिल्यार ताज्या मदीं तेंतरी गेला कारण म्हण सांगल्यार संवसाराचेर जाता आनी तातूंत गुणां आनी पुरा भोंवतणी आसतात म्हणून तो तातूंत बुडोवनी गेला म्हणून आतां देखून जेजू 17 संताळे आसले मनीस मस्त असतात आनी ताचें नांव ते उपयोग करतात तांच्या फायद्या खातीर देखून सांग उतरावा जेजू आमकां आनी एक वाट दाखयता कशें आमी जागृत रावूंक जाय की म्हणून भियो न्हू आनी ताच्या मागीर त्या तेसालोनिकाच्या मनशां बरी आमी आळसायेन रावचे संवसाराचेर जाता म्हणून थोड्या जाणांनी परीक्षा करूंची बुद्धी केली तो 2020 कारण परीक्षा भेटते काराकोळ संवसाराचेर जाताना ते पत्र पैसा लेकिन हत्तू वेळा कारण साधारण मार्च एप्रिल थोड्यांनी शिकचे रावले देखून जेजू आमकां नारे म्हणटा की सांगल्यार आनी एक वाट तयारेची आमच्या अंतस्करणाप्रमाणे आमी जियोवचे आमच्या जिणेंत तेसालोनिकाकार सांग पावलो तांकां पत्र बरयताच्या दुसऱ्या वाचपाक आमी पळयलें ते सकडी जेजू आनी एक येताले आतां सद्याक येता व्यक्ती येता देखून आमी काम करचे कारण वगत बसून जेजू येता पूण नाकोन रावताले थोडे ताच्या वयर बसून आसले व्यक्ती येता वयर वचून आनी सांबाळून ताका सांगलें कोण पळय काम करनात आळसायेन आसात ते जेवूंक फावोनी देखून काम करा तुमचे आतां मागीर तुमची ड्युटी कितें आसा कर्तव्य कितें आसा तें बरें करता आनी तो म्हण तुमी देवाक कसो जाल्यार सोय अशें निमासून वचून आळसायेन जिवोवचे न्हय म्हणून सांबाळून ताका 17 सांगली आमकां पळोवंक मेळटा निमाण्या दिसा खंयचोय दीस तो जांपरो संवसाराचेर जांपरो ह्या जायना रावंक पूण आमकां खंडीत दीस देवा मुखार रावंक आसा आनी त्या वेळार आमी कितें करचें आमकां माथेवाच्या 25 अध्यायात जेजू म्हणटा काले म्हण सांगल्यार दादाक बोकड्याक आनी उजव्याक बोकड्याक रावयतले म्हण सांगल्यार दादाक कोणें पळय बरेंपण करून वटेपण केलां आळसायकार तांकां पुरो एका कुशीन आनी कोणें पुरो बरें केलां तांकां आनी एका कुशीन आज आमचे पाद्राबाचे प्रिव्हियर वाचतानाय आमकां तशेंच पळोवंक मेळ्ळें वाचपाक आनी तातूंत आसा काले म्हण सांगल्यार आमचें बरेंपण तें लेखाक येता तातूंत खरें बरेंपण आसा शांती समाधान नितीन जिवोवचें कोण असले जियेता पळय तांणी असले खबरांक पत्रांनी येवच्या टीव्हीर येवच्या ताका परत हात दिले म्हणनात आपणायतल्याक काम प्रामाणीकपणी कर राव येतात आनी ताचे हरकेक लेखी देव दवरता आमी भियान कांगाल जायचे म्हणना बकार देव आमकां सोमी आमकां असले एक बरीशी वाट दाखयता आमच्या अंतस्करणाची आमी रद्दी करूं आनी प्रामाणीकपणी आमचे जिवीत जियो देवान पडटले 2028 फातर उडयले आमकां सगळ्याक मस्त आकांत जालो आमचे इगर्जे पडटात म्हणून पूण आमचो भावांत कसलो जावना म्हाका इगर्जेचेर आमकां फातर उडयले शिवाय ताका आमचो भावांत हालोवंक या नाश करूं जावना कित्याक म्हण सांगल्यार आमचो भावांत सोपे जेजून आमकां घट्ट बुन्यादीचेर गेला दोको लागून म्हण सांगल्यार खंयचे कडेन देवाचेर आमची पातयेनी आसा तो म्हणून आमची इगर्ज तांणी पाड केली जाल्यार आमचो भावांत कसलो जायना देवाला सुदेवाचे परतून गेले आनी ताज्या उपरांत परत्यान पडून पुरो सगळें कांय करून गेले पूण आजून परत्यान पाटी येयल्यात गांवांत तांणी प्रार्थीत केलें आनी ताका पाश्चात्ताप पावले आजी येवन वेस्टर्न वॉल थंयसर येवन ते रडतात आनी तांच्या पातकाचे प्रार्थीत करतात तशे प्रमाणे आमी आमच्या जिणेंत केला तांची जिणेची येता
तो वडो आमी पाश्चात्ताप पावल्या आमकां आज वाचपाक पळोवंक मेळ्ळें कोण पाश्चात्ताप पावता ते बरें देवाक सर बेसवता ते बरें देवाक सर बेसवता आमी कितले बरें एका देवाळाक वचून सोबीत व्हडलें देवाळ मजबूत बांदलें ताचे भितर वचून मागल्यार आनी आमकां वस्तू भितर भेणां आसा म्हण ती अंतस्करणांत काळ जाता तेय देवाक ते पावतले मागणे पावचे ना सादी फिरगस इगर्स आतां ते मागीर थंय वचून जर तर आमी नितळ अंतस्करणांत मागले जाल्यार ते मागले देवाक कितें बेसवतले आनी ते करून जेजू एक सण दाखयता कारण म्हणशाल्यार एक लोक आनी गोड आयिल्लो हांव दात एक कोंडो दिता आनी ताच्या मागीर वस्तू मागणे करता प्रार्थीत करता व्हडले घालतात आनी गोड आयिल्लो न्हय आनी एकलो बागला लागीं रावलो आनी ताच्या मागीर तो म्हणलो कारण म्हणशाल्यार तकलेचेर ती वयर करूं ना आमी फातकी म्हणलो आनी जेजू म्हळें आनी ह्या मनशाचे मागणे देवाक चड बेसवले जेजून आमकां काय केला की म्हणून सांगल्यार देवान आमकां जाय सगळ्यांक सांगा देव मागो पूण सामार्याच्या स्त्रिये लागीं जेजू उलयता आसतना एक भोव बरी संगत ताणें थंयसर उगडापी केल्या तिका आनी तिच्या मुखार आमकां सगळ्यांक तिका म्हणाली ती स्त्री म्हणाली तुमी सुदैव जेरुसलेमान देवाक आराधन करचें म्हणटा आनी आमी दोंगराचेर देवाक आराधन करचें म्हणटा आनी त्या वेळार जेजू म्हणलो भये जेरुसलेमाची वेळची गरज ना दोंगराची गरज ना आराधन करूं ते वचन आसतना आराधन करचो वेळ आयला म्हणून कशें म्हणून जाल्यार थंय आमच्या लागीं अंतस्करण नितळ आसा पाश्चात्ताप आसा भोगसणे आसा थंयसर देवाचें नीज आराधन जाता आतां पासून आज आमी हे सुवातेचे वाचपाय करता आसतना आनी जेजून आमकां दिल्ली ही सूचना आमी स्विकार करून जर तर आमी त्या प्रमाणे जियेता आनी खंयचे कडेन आसता संवसारचे अंती नाही रावली पूण आमी मात्र एक दीस देवा भेटोवंक आसा त्या वेळार ह्या प्रमाणे आमची जगती जातली ह्या देखून आमी नितळ अंतस्करणान निर्मळ मनान जिवनचे प्रयत्न करया जेजून दाखोवन दिल्या भोगसण्याच्या वाटेन ती वाट सुलाभ न्ही भोगसण्याची रात दवरून हट्ट दवरूनचे आमकां थोडे फावटी ते हट्ट आनी रात कितले आसता म्हळ्यार आमकां ते मुखार वचून आनीक लागीं रात जावंक सोडिना फोटो स्पिरीट कितलो आमकां दाखोवन दवरता की आनीक लागीं वचून कालतेपणान म्हाका बक्षी सूट जाय म्हूण सांगून सोडिना ताका तेंच जाय पूण कोण पळय ते उतरोन मुखार येता ती आशिर्वाद पूण ताचें फोटो ताचें रिजल्ट भोव उरतील कित्याक म्हूण जाल्यार देव ताचे मागणें आयकता आनी ताका तें पसंद जाता देखून जेजून दाखोवन दिली वाट भोगसण्याची सेवेची आनी तशेंच सेवे साखरेची आनी इतर लोकांच्या गरजा पावोवची ती वाट आमी चल्ल्या जाल्यार सुलाभ न्ही अशी वाट ती चल्ल्यार आमी खंडीत सोम्या लागीं वचून पावता देवा लागीं वचून पावता तो आमच्या जिणेचो शेवट तशें जियोंक दिसपट्टे आमच्या जिणेंत प्रयत्न आमी करया आनी देवाचो आदार आमी मागया सत्वंत देवाक दयाळा बापा आमच्या पापसेवांक सर दिसपाक या जगांक आनी धर्मिकांक तुका भेटोवंक दितना संवसाराक पाठ कर तुजो पाटलाव केल्ल्याक आमकां तुज्या मोगान आनी एकामेकांक सांबाळ करपाक मागता जावा बापा आमचे मागणे आयक संवसारांतल्या सर्व राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी तांकां लागिल्लो अधिकार आनी हुद्दो पेलाच्या सेवे खातीर भेटोवंक तशेंच शांती समाधाने खातीर वावरूंक तुजे कृपेन बर म्हणून मागता
आमच्या परिसरात आणि शेजाराची येतना जात दर फुडलो भेदभाव पयस करून भाव बनावपणाच्या पिडितांचेर एकामेकाच्या गरजांक पावचे बरें मोल रस म्हूण मागता आमच्या तेजस कुटुंबांका सहज वेळेस्तान आणि प्रायवंतांचो तुझो मोगाचो सांगात दिवन तांची सेवा करतल्या कसलिकाय आनी समाधान लाभय म्हणून मागता आमकां हरेकल्यान सुवातेक साथ दिवंक आपयलाय आसता आमकां लाभयल्या आपोवल्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे बरे पाटलाव जावन सर्व जाग्यांनी तुका बळकट करून पवित्र आत्म्यान भर म्हणून मागता कुटुंब स्पिरितान ह्या युकारिस्तान वांटो घेतना आमी एकामेका भाऊ भयणी म्हणल्याच्यान आसा एकामेकाक पक्षून सेवा करून गरजेन पावून मोगाचो संदेश प्रगट करूंक आदार जावंक मागता सरस बऱ्या बापा आमची थोडी मागणी तुजे मुखार आमी दवरली तूं ती आयकून घे आनी मस्त मागणी आमच्या काळजांत आसात तूं ती जाणाय ती तूं घे तुज्या पुता आमच्या सोमयान जेजू क्रिस्ताच्या नांवी आमेन. आमेन. Una vivir, una rupe.
आमचें बलिदान सोर पोतवेदार देव बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात आपल्या मनात आमच्या मोगाळ बापाक तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्त आमच्या काळजांनी वाडोवली आनी सस्नाच्या सुखाक आमी पावूं हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूची नांवी सरस्पर तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया सरस्पराक आमच्या देवाक दीत वाचुया सरस्परा पवित्र बापा सोर पोतुदारा आनी सस्नाच्या देवा सोर काळी आनी सोर चली जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दीत वाचून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुझे सगळे आमी जियेता भोंवता आनी आसा आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगता बगार ससनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवन केलोय ताच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं प्रथम फळ तशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला देखून ससनाक आमकां मेळोवन दी तो पास्काचो बूट भोगूंक आमकां आमी बरगोशान रावता त्या पासून आतां देव तुका बराबर तुजे आंजाचे संगाती पोतवेची दिनवाशी काळजांनी आमी स्तुती गायता ताणें गुंडो घेतलो तुका दिल वाचून तो मोठलो तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हणलो हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची त्याच बरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हणत तुमी समेस्त घेयात आनी आणखी पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सस्ती कराराची मेळत बातम्याच्या भोगसण मेळच्या तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून ते वाडत चले हे म्हजे उदासाक करात भावात कसो गुट खोल करूया
जेजूच्या मरणाचो पुनर्जीवन आसूं आमी भक्तीपणी उदास करून आनी तुजे जिवीत सोपून आनी इसरपणेची खास तुका समर्पिता तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका घेवन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सगळ्या आम सुमेस्तान पवित्रत्या वरवीं एकठांय म्हूण एक कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सगळ्यात बरा केफे तुमचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसिस आमच्या भाग्यवंत बापा, पेद्रो पावलो आमच्या गोडी बापा आनी सगळ्या जगी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दवरून मेल्यांत आमच्या भाव भयणीची काकूळ कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तां तुजे परजळीत तुका पळपळूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार बरी देवाच्या माये सांगाती तिचो पती भाग्यवंत झुजे भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे महिमा गावक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमचे सोडवण्याच्या मनान धरून ताणेच शिकयलेले प्राप्त थीर घेवन म्हणया. आमचे बाबा सतीच्या सेवा पवित्र तुझे राज संतायो तुझी खुशी सदा सदा तुझी संसारात जावं. आमचो दिसपडतो त्रास आसंकादी आनी आमचे सुखल्या वंशिता तशी आमची पत्ता बघोस आनी आमकां ताणे पडोवंक नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सरस्वरासोर वायट आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सर्वस्काय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सलोंदर जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबरच्यान हत्रेतलेल्यान आमकां तुजे उदार काकुळतीन जर पात्रांतली सुटय आनी जर आकंतांतली वाचय. सोम्य जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी रातभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोम्या आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यानंतर ती सुभागी.
आसुया प्रीतीच्या बापा ह्या संसारान आम्ही जेजूचे मासरागत घेतला हे संसारातले जेवण आपल्या उडासाक आम्ही घेवचे म्हणून ताणे फरमायला ह्या पोषणा वरवीं आम्ही काळजांनी प्रीती मोगान आमची काळजां प्रीती मोगान वाडय म्हूण खालतेपणी आम्ही तुजे लागीं मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सरस्व तुमचे सगळे आसो स्वर्गदूतार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो बसून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा